ही आयज आमच्या सांत पेद्र हाची परब. सगळे फिशरमॅन एकठांय रावन हें फेस्त सेलेब्रेट करतात. आनी होवूय सांत पेद्र जावन आसलो आयज एक फिशरमॅन. ह्या फिशरमॅनाच्या ह्या नांवाक दोरयो आमी आयच्या दिसा बेंजार करता. आनी ही परंपरा जे आमचे सगळे आदले जे आमचे वडील हे आयज हीच परब आमी करीत येयल्या. आतां ही परब करपाचें एक रिजन जावन आसा हें की सांत पेद्र जावन आसलो फिशरमॅन. आनी ह्या फिशरमॅना हेचेर आमी तेजे लागीं मागता की आमी आमचें सिजन स्टार्ट जावचें आसा. ताका लागून सांत पेद्र देवान आमच्या सगल्या पासून मागचें की देवा लागीं की आमकां बरी एक पीक जावपाक. हे पावटी एक बरें एक आमकां एक नुस्त्याक मेळोन सगळे फिशरमॅन जे आपल्या दोरयान वयता ते खुशाल तांकां नुस्त्याक मेळोन ते खुशाल आसचे अशें एक कामां लागून आमी सदांच आमचो हो दोरयो आमी बेंजार करता. आमी आमच्या फादराक घेवन वयता. फादराक घेवन दुसरे पोने आमच्या बरोबर आसता डिंगी. तशेंच आमच्यो लॉन्ची आमी नेटयता आनी आतांच त्यो आमी लॉन्ची नेटयल्या. पूण हें जावन आसलें ही पावटी आमी व्हडलेशे जरान आमी करूंक ना. आमी थोडेशेच फिशरमॅनाक आपोवन आमच्या फादर हेका घेवन आमी आयज आमचो दोरयो बेंजार केला. ही आयची ते सांत पेद्रान पावल हाची परब आमी सगळे फिशरमॅनाक आमी आवडयता. तशेंच आमच्या गोंयच्या भाव भयणांक जशे आयज फिशरमॅन जायते भाव थोडे आमचे परदेसा गांवांत आहाय ही परब हांव ताकाय आवडयता आनी मागता देवान सगल्यांक सुखी दवरचें खुशाल दवरचें. हे जे कोरोना वायरस जे आयज आमकां येयला आयज आमचे भाव भयणां थोडी मरून गेल्या तांच्याय पासत आमी मागता तांच्या आत्म्याक स्वर्ग राज मेळचो. आनी जे फिशरमॅन आयज आमचे भाव भयणां हांगा आहा तांकां खरेंच देवाचें एक बोड देवाचो एक बुजवण देवाचें एक बरें तांकां जिवीत आमी आवडयता. आनी ही आयच्या ही सांत पेद्र ह्या फेस्ता आयज फेस्त सांत पेद्रूचें आनी पावलोचें जावन आसा. पवित्र सभेचे व्हड खांबे आनी अदीक करून पेद्रू खारवी कसो वागुरलो. जेजून ताका सांगात दिलो तो खारवी आसलो खरें. जेजू खारवी नासलो पूण जेजू ताच्या वड्यान भितर सरलो. आनी एक दीस बेजार जावन नासलो पेद्रू कित्याक रातभर काम करून ताका कांयच नुस्त्याक पडूंक नासलें. पूण जेजू म्हणटा अरे तांकां कांयच पडूंक ना चल या परतून दर्यांत या. ते परतून दर्यान गेले आनी जेजून ताका सांगलें उजवे वाटेन झाड मार. आनी तो झाड मारता भरपूर मासळी पडटा. एके भाशेन पेद्रू हें पळोवन अजाप जाता आनी ओळखूंक पावता जेजू की जेजू संवसाराचो आख्खे प्रितमेचो सोमदिराचो धनी. जो जेजूचें आयकता ताची बोट केन्नाच खाली उरना पूण ती मासळेंनी भरता. न्हयच बोट. आनी तो एक खारवी आसलो खरें. जेजूचो पावर ताणें ओळखून घेतलो आनी जेजू खरेंच संवसाराचो धनी म्हणून ओळखलो. नुस्तें मारपाचो वावर सोडलो कित्याक जेजू ताका म्हणटा तुका मनशांक धरता तसलो खारवी करतलो. आपल्या मोगान एके भाशेन आपल्याचें जिवीत त्याग सॅक्रिफायस करून जेजूची शिकवण सगल्याक परगडटा. आनी एके भाशेन आख्ख्या मनीसकुळाक जेजू सांगून दिता दाखोवन दिता की जेजू जावन आसा आमचो धनी. हेंच आयज क्रिस्तांव धर्म एके भाशेन व्हड प्रचार करून सांगता सगल्यांक परगडटा की जेन्ना जेजू आसा तेन्ना आमचें व्हडें सदांच भरलेलें आसतलें. जेन्ना देवाचो आदार आसा आमचें जिवीत जावं आमचें खाशा जिवीत आमचें भावार्थाचें जिवीत जावं आमच्या पयशांचे वाटेन लागून आमकां देवाचेर बेसांव आनी भरपूर आशिर्वाद मेळटा.